दुसरे once they reach the space station and as you realize you have to have an artificial climate जे आमकां हांगा ऑक्सिजन आणि ग्रेविटी which we take for granted ते थंय स्पेसान ना सो ताका लागून ऑक्सिजन ह्युमन कॅनॉट सर्वायव विदाउट ऑक्सिजन आतां प्युअर ऑक्सिजन समज दिलें जाल्यारूय ताजे डॅमेज जावंक शकता लंगाक कळ्ळें म्हणजे लंग किंवा पुलमावन म्हणटा पळय ताका प्युअर ऑक्सिजन ताका लागून प्युअर नासता ऑक्सिजन इट इज अ मिक्सचर ऑफ गॅसेस हय मिक्सचर आनी ताका लागून स्पेसान ऑल्सो वी आर ट्रायंग टू क्रिएट द सेम एटमॉस्फियर वेर यू आर मिक्सचर ऑफ ऑक्सिजन एंड नायट्रोजन हातून दोन पर्पज सर्व जाता एक म्हणल्यार ह्युमन बॉडीक जे जाय रायट एप्रोप्रिएट मिक्सचर मेळटा दुसरे इफ यू गिव प्युअर ऑक्सिजन देर आर चान्सीस ऑफ फायर एंड ब्लास्ट सो दॅट ऑल्सो इज टेकन केअर ऑफ तर दोतोर हें जालें अबाउट एटमॉस्फियर इन स्पेस आतां हो एटमॉस्फियर क्रिएट जाता इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनार तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड आसता सो आर्टिफिशियली क्रिएटेड एटमॉस्फियरान मनशाचें ह्युमन बॉडी आसा शरीर आसा ताचेर कितें परिणाम जातात कितें इफेक्ट्स जातात तुका हांवें सांगलें हें आर्टिफिशियल एटमॉस्फियर क्रिएट जालो पुणून ग्रेविटी ही वचून पसून स्पेस स्टेशनान क्रिएट जायना एंड दॅट्स वाय ह्युमन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू वॉट इज कॉल्ड झिरो ग्रेविटी किंवा मायक्रो ग्रेविटी आनी ताका लागून यू विल सी एस्ट्रॉनॉट्स फ्लोटींग इन द स्पेस स्टेशन सो हाजो इफेक्ट कितें तर हाजो इफेक्ट एक म्हणजे इमिजिएटली जेन्ना एक एस्ट्रॉनॉट स्पेसान वता ही कॅन गेट मोशन सिकनेस म्हणजे आमी खुबशे दावे ट्रॅव्हल सो दॅट इज बिकॉज युअर ब्रेन हॅज रिक्वायर्स टायम टू एडजस्ट टू द कंडिशन्स द मुवमेंट्स दॅट द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू तुजी इक्विलिब्रियम सेंटर आसा ताका इट टेक्स टायम म्हणजे कितें आसा पृथ्वीचेर आमी चलतात जेन्ना खंय तरी सकयल आनी खंय तरी वयर आसता स्पेसान देर इज नो अप एंड डावन बरोबर सो बॉडीकूय कन्फ्यूज जातलें सो दॅट्स सो इक्विलिब्रियम सेंटराक कळसर एक थोडे दीस 3-4 दीस एक मोशन सिकनेस जाता ओवर अ पिरियड ऑफ टायम ताजो इफेक्ट म्हणजे एक ब्लड वॉल्यूम देंवता म्हणजे हेमोग्लोबीन आरबीसी आसा तो देंवता प्रोडक्शन कमी जाता कार्डियक आउटपुट देंवता सो इवेंच्युअली जो ब्लड वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड मागीर मसल वेस्ट जाता मसल वेस्टिंग म्हणजे कितें मसल बारीक जावन येता कळ्ळें कित्याक लागून अशें बिकॉज देर इज नो ग्रेविटी एक्चुअली आतां मनीस जेन्ना न्हिदून हांतरुणार पडटा तेन्ना यू मायट हॅव रियलायज की मनशाचे मसल मास सामके कमी जाता तशेंच तांचे बोन्स सामके वीक जाता सो इट इज अ सिमिलर सिच्युएशन इन स्पेस बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग बिकॉज ऑफ नो ग्रेविटी So muscle and bone strengthen along the line of stress. The more you stress, the stronger they get. When you don't use them, when there's no gravity, they tend to go weak. म्हणजे तांची गरज पडना म्हणून ते वीक जातात ताजेर लोड येना लोड तूं आतां समज कितें उबारतलो सामान बिकॉज देर इज नो ग्रेविटी देर इज नो इट जस्ट कम्स अप इजी सो देर इज नो मच एफर्ट दॅट इज रिक्वायर्ड आनी ताका लागून डिकंडिशनिंग जाता सो कार्डियक मसल म्हणून तोय बारीक जाता सो हार्टाचे एबिलिटी टू पंप डिक्रिजीस मसल वीक जाता जसो मसल वीक जाता तशेंच बोनूय सामके वीक जाता म्हणजे आमी एक 70-80 वर्साचे मनशाक पळय जशें ऑस्टिओपोरोसीस जाता तशें स्पेसान विदीन 6 months पीपल कॅन डेवलप दॅट अमाउंट ऑफ ऑस्टिओपोरोसीस म्हणजे बोन विकनिंग जाता बोन इज कंप्लिटली वीक म्हणजे कॉस्मेता म्हणटा तशें जावंक शकता ब्रिटल जाता आनी देर चान्सीस ऑफ गेटिंग फ्रॅक्चर इज व्हेरी हाय म्हणजे नॉर्मली इन आमचे पृथ्वीचेर once you cross the age of 35 or 40 you lose bone mass at the rate of 0.3% per year but in space you can lose up to 1% in 1 month 1% 1 month so you can imagine the effects of zero gravity म्हणजे 4 वर्षां पृथ्वीर जाता ते 1 महिन्यात स्पेसान जावंक शकता ओके सो इतले डेंजरस इट्स रियली आनी ताका लागून स्पेसान हालीं तेंपाकूच लोक 6 म्हयने बी रावंक शकता ताजे पयलीं what precautions can astronauts take to prevent this problem हे सगळं प्रिव्हेंट करप अजून आमकां एक फुल 100% सोल्युशन मेळुना पूण some preventive measures can be taken and one of them is regular exercises म्हणजे आमी पृथ्वीर म्हणटा एक 20 मिनटां किंवा अर्दवर मनशान एक्सरसाइज करपाक जाय टू रिमेन फिटनेस but in space you have to exercise nearly 3 to 4 hours a day because to maintain the same amount of blood volume and your work capacity
नाजाल्यार हे लोक जेन्ना पृथ्वीचेर परत येता तांची वर्क कॅपेसिटी रिड्युसीस मार्केटली सो दे हॅव टू एक्सरसाइज ऑलमोस्ट 3 to 4 hours हातून एक्सरसाइजान एक आसा कार्डिओ एक्सरसाइजीस म्हणजे थिंग्स लायक ट्रेडमिलाचेर धांवप सायकलिंग करप आनी वेट्स म्हणजे सो लिफ्टिंग ऑफ वेट्स इज समथिंग टू बिल्ड अप युअर मसल पण एज आय हॅव टोल्ड यू अर्लियर की बिकॉज ऑफ नो ग्रेविटी इट्स व्हेरी इझी टू लिफ्ट वेट सो समटाइम्स यू हॅव टू रियली हॅव हेवी वेट्स टू build up your muscle mass. Gym asta and they have to work out regularly to build up their muscle mass and bone. Besides that, diet of course. They have to take regular vitamins, calcium supplements, vitamin D supplements. Since there is no sunlight there, chances of developing vitamin D deficiency are very common when you spend long duration in space. So vitamin D supplements and dietary supplements are very very essential. It's not like supplements, they are the need of the earth. म्हणजे तुम्ही सांगितलं कशें की आमी पृथ्वीचेर एक्सरसाइज करतात जिमान बी वतात म्हणजे हेल्थ एक बरी उरपाक आनी डेव्हलप करपा खातीर पण स्पेसान एक्सरसाइज बरी उरपाकूच न्ही कंपल्सरिली करचेच पडटा तुमकां उरपा खातीरूच करचे पडटात बरोबर बेसिक नेसेसिटी जाता करेक्ट सो इतले लॉंग पिरियड्सार स्पेसान वचून ते जेन्ना परत येतात न्ही तेन्नाय तांच्या बॉडीक कितें तरी परिणाम जातले तर बरोबर एब्सोल्युटली रायट कित्याक जेन्ना तुजो ब्लड वॉल्यूम देंवता हेमोग्लोबिन देंवता इट्स कॉल्ड अ कार्डियक डिकंडिशनिंग म्हणून तसो एक मनीस जो एक्सरसाइजूच करना न्हिदूनच उरता ताका समज तूं एकदम उबो केलो जाल्यार तो घुंवळ येवन पडटा सो सिमिलर थिंग हॅपन्स वेन पीपल रिटर्न फ्रॉम स्पेस दे कॅन गेट वॉट इज कॉल्ड इज पोस्चुरल हायपोटेन्शन ते उबे रावना फुडें ते बीपी ड्रॉप्स डावन ब्लड प्रेशर देंवता आनी दे कॅन जस्ट कोलॅप्स so after a few months after returning from space they have to take a lot of care there are cases recorded in history where once the astronaut has returned back from space and simple day-to-day activity like walking also has resulted in fracture that's bone brittle zalle asta bone is become very weak and it just collapses under normal body load so again it boils down to the same factors that regular exercises regular diet and regular weight training is essential not only in space but before you go into space also. So training before going to space is also equally important to adjust there because there you are going to be in a negative balance. So here you are supposed to try and build up as much muscle mass and bone before you go. Some of the things that we do to help prevent or to make it so that when we get back we don't have such a big adjustment period is exercise, and we do 2 hours a day of either resistance exercise like weightlifting or aerobic exercise like riding the bike or running on a treadmill. And that really seems to help. It helps us in our adjustment when we come back to Earth, and it also helps prevent some of the or slow down some of the processes of just living in space, like losing some of our bone mass and our muscles weakening and things like that. So it helps to counteract that. हे प्रिव्हेंशन कंप्लीट म्हणजे मनीस जर स्पेसान गेलो जाल्यार हे सगळे भंय नासतना फियरलेसली कसो वचूंक शकतलो टेक्नॉलॉजी कितें म्हणटा म्हणजे कितें चालू आसा रिसर्च हे लेवलान भितर रिसर्च म्हणल्यार तुमी पळयलां आसतलें की मेनी थिंग्स वी हॅव लर्न आफ्टर बर्निंग आवर फिंगर्स सो एज इट इज हाजे फुडेंय बी कितें प्रॉब्लेम येवंक शकता हें आमकां कळना ट्रायल एंड एरर हय पूण एज फार एज ग्रेविटी इज कन्सर्न देर आर अटेम्प्ट्स टू क्रिएट आर्टिफिशियल ग्रेविटी for intermittent gravity you cannot have gravity round the clock म्हणजे as of now experimental stages suggest that it's possible to create a artificial intermittent gravity which will prevent certain of the effects related to gravity म्हणजे ग्रॅव्हिटी क्रिएट करूंक जाय एक स्टिम्युलेशन करपाक जाता simulate a gravity for a short time आणि दुसरें म्हणजे इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनान बी दॅट इज द प्लेस वेर पीपल आर स्टेईंग फॉर द लॉंगेस्ट टायम थंय बी मेडिकल कंडिशन्स फॅसिलिटीज जाय पडटात सो इन फ्युचर अशें जावंक शकता काय की हेल्थ हातून आमच्या स्पेसान अशें कितें तरी मेडिकल डिस्पेन्सरी डॉक्टर्सांची गरज तुमी कितें म्हणटात कितें दिसता तुमकां पॉसिबल आनी maybe in future you'll have hospitals in space and there might be vacations in space too आज असो पेपरार वाचतालो चंद्रार वचपाची बुकींग ऑलरेडी अमेरिकन सुरू केलें सो तुम्ही मनीस थंय गेले जाल्यार थंय ताका डॉक्टरूय जाय पडटलो बरोबर आनी आय थिंक मे बी
God is kind, I would be हय. ready to go in space as a doctor. तर एक रिक्वेस्ट आसा, तुम्ही येन्नाय डॉक्टर म्हणून पावले हॉस्पिटलान म्हाका कंपाउंडर म्हणून व्हरात. म्हाका एक चान्स मेळटलो स्पेसान वचपाक. Surely, but I think my key to going to space is probably you, because you are more about knowledgeable about this subject हांव and तुमकां कशें involved in वचप तें this. सांगता आनी तुमच्या बरोबर येता. बरें आसा. तर दोतोर तुम्ही मुद्दम आमच्या प्रोग्रामान आयले आणि हे सगळें म्हाका दिसता कोणाकूय खबर ना. आमी जेन्ना स्पेसान वचपाक पळयतात ती सगळी जी फिगर्स आसात ते हिरोज आसा आमकां. स्टार्स इन द आयज म्हणटा आमी तांकां तशें पळयतात, पूण एक्चुअली बिहायंड द स्क्रीन म्हणटा तशें एक्चुअली जाता कितें, हे सगळे मनशाच्या शरिराक परिणाम कशे पडटात, कितें डेंजर्स आसात, कितें रिस्क आसात हे सगळे वेंचरान भितर, हें तुमी आमकां सांगलें. खुबशी नॉलेज आमच्या पळोवपी दर्शकांक आनी म्हाकाय बी तुमच्या कडल्यान मेळ्ळी. हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी ऑल द बेस्ट and wish you a very successful and a long life and maybe a good career in space. Thank you. Thank you, doctor. It's a pleasure speaking to you. Thank you. तर अशें आसा अंतराळात मनशाचें जीवन हें इतलें सोंपें ना. फक्त फूड आनी वॉटर आनी एटमॉस्फियर ऑक्सिजन हें इतलेरूच काबार जायना. आमचें शरीर बरे भशेन टिकोवपाक जाय जाल्यार आनी खूब खूब तरेचे यत्न आमकां करचे पडटात. सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हणजे बाथरूम्स जाय, टॉयलेट्स जाय. 2-2, 4-4 म्हयने एस्ट्रोनॉट्स थंय रावतले जाल्यार तांकां न्हांवपाक जाय. इतले सगळे जे आमचे प्रक्रिया आसात त्यो सगळ्यो आमकां हांगा पृथ्वीर कळना. आमी सुशेगाद हांगा आसतात, पण अंतराळात गेल्यार कितले डिफिकल्ट ते क्षणोक्षणी म्हणटा तशें मिनटा मिनटाक आमकां फरक जाणवता. आनी होच फरक आमकां त्रास दिवपाक जायना, त्रासदायक जावपाक जायना म्हणून सायंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स हे कंटिन्युअसली आपलो सुशेग सोडून अंतराळात वचून स्पेस स्टेशनान आनी दुसरे कडेन प्रयोग कंटिन्युअसली चालू दवरतात. आतां ह्या पॉयंटाचेर म्हाका एक मुद्दम तुमकां सांगन दिसता की फाटल्या थोड्या दिसांनी खूब जाण म्हाका मेळपाक लागले आनी हो म्हजो आवडीचो विशय म्हणून मुद्दम म्हजे कडेन ते नोट करपाक लागले, म्हजे कडेन मुद्दम मेन्शन करपाक लागले की 21 डिसेंबर 2012 ह्या दिसा सगळो संवसार काबार जावपाचो आसा. संवसार काबार जावपाचो आसा काय ना. 21 डिसेंबर 2012 कितें जावंक शकतलें आनी 21 डिसेंबराक जर संवसार ह्या वर्सा काबार जावं ना जाल्यार तो केन्ना काबार जावंक शकता. हे सगळे इंट्रस्टींग डिटेल्स आमी फुडल्या आमच्या एपिसोडान पळोवया. म्हणून फुडलो एपिसोड मुद्दम पळयात. आयचो एपिसोड मात काबार जावपाचो वेळ आयलो. परत रोखडेच मेळुया फुडल्या विकांत. पळयत रावात अंतरिक्ष अप अँड अवे. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.